सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी असत तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि मस्तीखोर गोवन्स यूट्यूब चॅनलाचेर आमच्या 11,000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट झालेले आसा. थँक्यू सो मच वन्स अगेन गाईज. आणि मेन म्हणटा पळय तें हांव आयज तुमचे कडेन एक व्हेरी इम्पॉर्टंट वस्त उलोवपाक येयला. हांव वेस्ट करिना टायम तुमचो. डायरेक्ट आय विल कम टू द पॉयंट. फ्यू डेज बॅक फ्यू डेज म्हणजे एक 2 दीस जाले हांव म्हापसा गेल्लोलो बोडगिंच्या जात्रेक. आणि आमकां रिस्पेक्टेड फॅमिलींतले आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. आणि ही इज वर्किंग समवेअर. हांव नांव बीन घेयना, खंयच्या जाग्यार काम करता तें बीन घेयना. आणि दॅट पर्सन इज अर्निंग 1 लाख कितें तरी न्हू म्हयन्याक. 1 लाख म्हयन्याक जोडटा तो भुरगो. तेजी माय आसली, तेजी बायल आसली, तेजी भुरगीं आसली, म्हणजे भुरगे एक धाकटे भुरगे आसले. आणि दे हॅड काम ओवर देर. आमचे कडेन कॉन्वर्सेशन केलो तेंच्यांनी. ती कित्याक आमचे कडेन तेंच्यांनी कॉन्वर्सेशन केलो. वी स्पोक. खूप क्राऊड आसलो, मोबायलूय काडूंक मेळना सारको, चिक्कार गर्दी सारकी आणि धूळ एका वाटेन. आणि तेणी म्हाका कितें सांगचें सांग, वी आर लिव्हिंग कितें म्हणटा तें, हांव आपुणाचे जॉब सोडटा आणि आमी यूट्यूब करपाक स्टार्ट करता कपल्स. 1 लाखाचो पेमेंट सोडून, म्हणजे बरे कामाक आहा खंय तरी, हांव नांव बीन सांगिना. फक्त भुरग्याचें नांव सांगता तुमकां जाय जाल्यार. भुरग्याचें नांव जावन आसा सायमन. भुरग्याचें नांव जावन आसा सायमन. अक्षय कुट्टायचो भुरगो तो. सो कसलें काम करता तें सांगिना, पण 1 लाख मंथली पेमेंट. आणि तो जॉब सोडून यूट्यूब करूंक सोदता. तेका लोक सांगतात खंय यूट्यूबाचेर घे म्हणून पयसो हा. कितें म्हणूंक सोदता तो? सो गायज तुमकां इतलें सांगपाक सोदता की कोणाक तेका 1 लाख म्हणजे खूप बरी सॅलरी आहा. मेन थिंग तशी सॅलरी गावपाक आयच्या हेतून डिफिकल्ट आसा आयच्या हितून. आमकां कितें युट्यूबाचेर बरे लाखांनी पैसे येना सारखे नवे. सो गाईज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणाय, युट्यूबाचें कितें तें तुमकां सांगता. सगळ्यान पयलें सांगता तुमकां एवरी डे वेन यू वोक अप फ्रॉम कितें म्हणटा तें स्लीप, तुमच्या तकलेन पयलीं ब्रेकफास्ट आसना. जे युट्यूबर आसता पळय ते आयचो कंटेंट कितें, आयज आमी कितें शूट करतलीं, फाल्यां आमी कितें अपलोड करतलीं, हे युट्यूबरांच्या तकलेन आसता. अँड वेन इट कम्स टू जॉब ऑर बिझनस, तुमचो कोणाचो जॉब आसा जाल्यार तुमचें कितें आसता डेली रुटीन. सकाळी उठलो, बरो ब्रश केलो, ब्रेकफास्ट केलो, कामाक गेलो आणि बॅक टू होम, स्पेंडींग टायम विथ युअर फॅमिली. आणि लायफ सारकी नॉर्मल. आणि आमच्या हितून कितें आसता जाणा, अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू वोक अप, तुका पयलीं कंटेंट चिंतोंक जाय, कितें करूंक जाय. मागीर तो तुमकां शूट करूंक जाय, मागीर रातभर अपलोड करूंक जाय, मागीर स्लीपलेस नायट, स्लीपलेस डेज, इश्यूज. हांव सगळ्यात युट्यूबरांक म्हणिना. हांव म्हाजें सांगता तुका, लोकांचें म्हाका खबर ना, हांव म्हाजें सांगता. आणि तुम्ही 1 लाखाचो पेमेंट सोडून तर तुम्ही युट्यूब करूंक सोदता जाल्यार टोटली नॉट एग्री विथ दॅट. तुमकां कशें दिसता युट्यूबार करोडांनी पयसो येता? येस येता, डेफिनेटली येता. कोणाक येता? सौरव जोशी असले व्हडले युट्यूबरांक येता. UK07 रायडर असले व्हडले युट्यूबरांक येता. जाट प्रभजोता असले एका येता. अरमान मलिका असले एका युट्यूब चॅनलाक करोडांनी पयशे येता. तेंकां 2 लाखाचे न्हू, 20 लाखाचो पासून जॉब सोडीत जाल्यार फरक पडना. आमचे असले, म्हाजे आनी अंकिता असले, जावं आमचे गोंयकार धाकटे भाकटे युट्यूबर्स आसा आमच्या भाशेन. आमच्याकून थोडे व्हडले युट्यूबर्स आसा गोंयचे. वी डोंट अर्न सो मच गायज. इतले तुमी चिंतू नाका. वी आर अर्निंग, वी आर हॅपी. न्हू, कितें म्हणटा आमी आमच्या हितून वॉट एवर आमी जोडटा युट्यूबाचेर, आमी खूब हॅपी आसा. आमी भितन पोट भरून खावन बारीक मोठे खावन आमी हॅपी आसा. लोकांक हेल्प करून आमी हॅपी आसा. पण जो मनीस 1 लाख जोडटा त्या मनशाक सडनली कमी पयशे एवरी मंथ युट्यूबाचे येवंक लागले जाल्यार खंय तरी गलत आसा. आणि युट्यूब करपाक इट इज, आयज जॉब सोडलो आणि आयज फाल्यां युट्यूब केलो आणि परवा तुमकां पेमेंट गावचो ना. आमी ह्या युट्यूब चॅनला फाटल्यान वर्सां काडलेली आसा. आमची घश्टिल्लेली आसा हांगा थंय भोंवन, वतान, पावसान, धुळीन, गरमेन, जोरान, भिजोन, हेतून तेतून. सो चॅनल मॉनिटायज जावंक जाय. चॅनल मॉनिटायज जालें काय तुमकां फुडें मागीर काम मेळटलें युट्यूबाचेर. तशें आसा. सो इट्स नॉट इजी. आनी कितें म्हणूंक सोदता? आणि मेन थिंग गायज कितें आसा जाणाय, कोण आतां आमी युट्यूब करता पळयात, ते अशें ना की एवरी मंथ सेम पेमेंट येता. एकदा चड येता, एकदा कमी येता, सारकें नवे. एकदा कमी येता, एकदा चड येता, एकदा शापूत कांयच येना. इट्स अप टू यू गायज. तुम्ही कितें करता, तुम्ही कितले डेडिकेशन दिता कामाचेर पळय ते. युट्यूब इज अ प्लॅटफॉर्म वे यू कॅन अर्न अ लॉट, बट युट्यूब इज अ प्लॅटफॉर्म वे यू कांट, म्हणजे
तुमचे बरो जॉब सोडून तुम्ही युट्यूब करूंक सोदता देन इट्स मूर्खपणा म्हणटा पळय तशें. तुमकां हे दिसता युट्यूबाचेर पयशे येता डेफिनेटली येता. हांवें तुमकां सांगला व्हडले व्हडले युट्यूबरांक आहा पळय तेंचे कडेन करोडांनी म्हयन्याक येता. आमच्या युट्यूबरांक कडेन करोडांनी येयना, लाखांनी येयना. सो येदो व्हडलो जॉब काय बरो जॉब. हांव खरें तुमकां सांगता म्हाजे कडेन तो जॉब आसलेलो, म्हाजे कडेन खुदचो तर तो जॉब आसलेलो जाल्यार डेफिनेटली हांव ह्या युट्यूब चॅनलाचेर आयज तुमकां दिसचो नासलो. सारखे खरें तुमकां सांगता हांव त्या जॉबाक ना म्हणून आयज हांव ह्या युट्यूब चॅनलाचेर हांगासर दिसता. सो येदो व्हडलो जॉब तुमी हे करून सॅक्रिफाय करून ह्या जॉबाक सॉरी युट्यूबाक फोकस करू नाका. युट्यूब तुम्ही करा पार्ट टाइम करा कामाक वच यो तुझे बायले वांगडा तूं डेली लायफ दाखय. ओके जावं तुम्ही कोणी युट्यूब चॅनल करूंक सोदता जाल्यार तशें करा. बट नॉट 100% युट्यूब ना. तुमकां हे दिसता जाल्यार तुमी बाकीचे आमचे गोंयकार युट्यूब चॅनल्स आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करचो, तांकां विचारचो की हांवें जे कितें उलयलां इट इज ट्रू ऑर नॉट. ओके पयशे आहा ना न्हू पण तुमकां सौरव जोशी जावचो पडटलो, हय तुमकां अरमान मलिक जावचो पडटलो, जाट प्रभजोत जावचो पडटलो, फुकरा हिंसान जावचो पडटलो, व्हडले व्हडले युट्यूबर जावचो पडटलो. आमी आमी कितें आमी बेश्टी हे झाडाचे पाळ बेश्टे. सारखे आमी जे करता ते वी आर हॅपी. जो 1 लाख 2 लाख जोडटा तो मनीस म्हाका दिसना हॅपी आसतलो ह्या पेमेंटाचेर. तुमकां खरें सांगूंक गायज आमी युट्यूब 2017 स्टार्ट केल्लो आणि तेन्नाच्यान आमी हात पाय मारीत आसली. हांवें 2014 सालान युट्यूब चालू केल्लो आणि काय ना झिरो टील 2019 पर्यंत आमचो झिरो कांयच ना. आमी कंटेंट घालता बरे बरे. आमी गेले चायना मोटरसायकली इलेक्ट्रीक बायक घेवन आमी चायना गेले. येदो व्हडलो कंटेंट केलो गुड डेज बॅड डेज दाखयले, डिफिकल्टीज दाखयली, हाय हिल क्लायबिंग दाखयले, बरे बरे कितें कितें दाखयले. बट गुड फॉर नथिंग. आमकां तेजेर कांय अर्निंगूच ना ओके कित्याक आमचो चॅनल तेन्ना हेच जायनासलो. बट स्लो देवाच्या कृपेन आयज तुमचे मुखार हो चॅनल हाडला हांवें मस्तीखोर गोवन्स आणि तुमचो खूब सपोर्ट गावलेलो आसा. थँक्यू. वी आर अर्निंग अ लॉट. आमकां पावता तितले न्हू जेतूर आमी हॅपी आसा. आमचे एक्सपेक्टेशन व्हडले ना की आमकां बाबा अमकेच जाय तो अमकेच जाय. आमकां कितें जाय ते आमी घेवं शकता अशें येता न्हू हांवें युट्यूबाचेर. हय तशें आसा तें. सो वी कांट एक्सप्लेन यू how much we are earning. We can't tell you anything. Okay, earning related we can't tell you anything. Okay, so it's against YouTube guideline. आम्ही तुमकां ते सांगू शकना. बट या those who want to work on YouTube आणि तुमचं जॉब क्विट करूंक सोदता तुम्ही देन इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल गायज. खरेंच तुमकां सांगता तुम्ही शेणटली युट्यूब स्टार्ट करतली युट्यूबाचेर पयलीं तुमकां 1.5-2 वर्स लागतले तेजेर 2 पाय गोडोवन उबो रावपाक. आनी तितल्या म्हणसर तुमी सारखे हार्ट ब्रेकन जातले कित्याक तुमी त्या 1.5-2 वर्सान कितलेच पयशे जोडटले. 1 लाख म्हयन्याक जोडपी मनीस तर इतले कमी युट्यूबार करूंक लागलो जाल्यार इट्स युजलेस. ओके सो हे तुमकां हांव सांगूंक सोदी आयज. आनी गायज चिंत्तालो हांव की आयज आमी हांगासर वयपाक खंय गो तें पडगींच्या जात्रेक. सो पळोवया कशें कितें पळय तें. बट हें तुमकां सांगपाक सारकें इम्पॉर्टंट आसलें म्हाका म्हणून हांव तुमचे कडेन येयल्लो आसा. ओके ऑनलायन जॉब करा बेस्ट. ओके वर्क फ्रॉम होम करा बेस्ट. आनी कसले जॉबाक लागा बेस्ट. खुदचो बिझनस करा बेस्ट. युट्यूब पार्ट टाइम युट्यूब बेस्ट ऑप्शन नॉट डेली. मेन थिंग कितें आहा जाणा गायज पयलोच मनीस आमकां जेन्ना कॉलेजीची भुरगीं गावता पळय तेन्ना ती आमकां अशें म्हणटात की जॉब नाका आमी युट्यूब स्टार्ट करपाक सोदता कामाचे बी आजून चिंतूंक ना. सारकें न्हू वे. तेदूस एक झेवियर कॉलेजीचे म्हाका एक चेडूं मेळ्ळें म्हाका आनी अंकिताक. ते म्हणटाले आपणाक शिकपाक जायना आय विल वर्क ऑन युट्यूब. हांवें म्हटलें डेफिनेटली गो हेड. बट शिक्षण व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. शिक्षण ना जाल्यार कॅमेरा फाटल्यान बसचो पडटलो म्हणजे कॅमेरा फुडल्यान असो बसचो पडटलो. शिक्षण आहा जाल्यार खंयच्या ऑफिसान लॅपटॉपाचेर जावं खंयचेर तरी बसलेले आसतले. सो फोकस ऑन स्टडीज गायज स्टडी करा बरें. युट्यूब करा व्हेरी गुड. इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. युट्यूब इज अ प्लॅटफॉर्म वे यू कॅन गेट फेम, यू कॅन गेट मनी, यू कॅन गेट कितें म्हणटा ते रिस्पेक्ट. ओके बट जे तुम्ही चिंतता तशें ना.
जे तुम्ही चित्ता तशें तुमकां करूंक जाय, तुमकां वर्ल्ड वायड फेमस जावचो पडटलो. फॉर दॅट तुमचो चॅनल आसूंक जाय हिंदीन, तुमचो चॅनल आसूंक जाय इंग्लिशीन, मराठीन. ओके, हे जे नॅशनल आमचे आख्या वर्ल्डाक जी लँग्वेज चलता ती लँग्वेजीन. ही कोंकणी आमची लँग्वेज आमच्या गोंयकाराक समजता, भायल्या थोड्यांक लोकांक कळटा. आणि आमचो गोवा हा धाकटू आमचो गोवा धाकटुलो आसा, बट स्टील वॉट एवर वी आर डुईंग हॅपी. हेच तुमकां सांगपाक आयज हांव हांगासर येयल्लो आहा. सो तुमचो टायम वेस्ट करिना बेश्टो न्हू. हय